आयच्या मिसाची ते समया पुरी आसात. जल्म दिसा संदर्भी अर्गामिसिता जिजेल रोड्रिगस वसाई तावनो, शेरिल मोंतेरो अंधेरी, रिया रेबेल्लो ब्रह्मावर, सैमुएल रियोन क्रास्ता मुगारनाड, कैरल डिसोजा कंकनाडी, जिरिका क्रास्ता बेंगलूर, गैल्विन मोरस हालाकट्टे, शेल्डन डिसोजा कुवैट. लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी अर्गामिसिता अविल आणि मोनिका डिमेल्लो दहिसर, जेरोम आणि जोस्फिन मिनेजेस कुर्ला, किरण आणि अनिता डिसोजा मँगलोर. मेळिल्ल्या स्वरूपकारां पासत अर्गामिसिता विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, जोहान आणि जेसिल डिसिल्वा, ग्लॅडिस लोबो पेर्नाल, ब्रायन डी अल्मेडा दोंबिवली, लीना मार्टिस अशोकनगर, हरीश फेर्नांडिस बेंगलोर, हेराल्ड वायलेट लोबो राणीपुरा, लेस्ली लोबो पुत्तूरू, राजेश विल्मा रियोना रियोला मेंडोन्सा बहरीन, मरीटा आणि अनिल डिसोजा मुल्की, ऑस्वल्ड रोड्रिगस बिजे, एल्ड्रिक आर्लिन कॅस्टेलिनो कुवैट, वेल्सिया डी क्रूजो आग्रार आणि अनिल पिंटो आणि कुटुंब आग्रार. कस्कीर द्यांपासतो मिसिता रोमन डिसोजा गटखोपर, दोती मोंतेरो ताने, जेम्स मोनिस कल्याण नगर, लुकास रोड्रिगस आम्स्टरडाम, विल्सन नतालिया नावोमी विल्बन नीता नवी मुंबई, अरुण मस्करेनस मुल्की. सरिल्ले आमच्या भाव भयणी पासत मिसा देवादेन मेरी फेर्नांडीस, पुलगोद्रींतल्या आत्म्या पासत मिसिता सिल्विया डिकॉस्ता कुवैट, देवादेन प्रतीक्षा माथुर डिसोजा मुल्की, पुलगोद्रींतल्या आत्म्या पासत मिसिता शांती नोरोना कुवैट, देवादेन लूसी वाज ताने, देवादेन सिस्टर लिलियान बीएस, देवादीन गास्पर मोंतेरो ताने, देवादीन सिल्वेस्टर पिंटो काद्री, देवादीन जॉन बैप्टिस्ट आणि ॲग्नेस मँगलोर, देवादीन मॅग्दलिन लोबो पेर्नाल, देवादीन अँटनी सेरावो अहमदाबाद, पुलगोद्रींतल्या आत्म्या पासत मिसिता लीना मार्टिस अशोकनगर, देवादीन जेसन मिनेजेस मुंबई, देवादीन अँटनी सिक्वेरा, देवादीन सिस्टर जेसी लसरादो आणि सिस्टर शांती लोबो बंटवोळ, देवादीन जेबी रोड्रिगस एंजलूर, देवादीन जोस्फिन फुटाडो कुंदापुर, देवादीन हिल्डा डिसोजा मुल्की, देवादीन मार्सेल मस्करेनस मुल्की, देवादीन मार्को लोबो आणि कोसेस लोबो, देवादीन अँटन नोरोना आणि संता नोरोना, देवादीन एडवर्ड कुटो आणि एंजेलिन कुटो, देवादीन पॉलिन रोड्रिगस वर्ली, देवादीन रॉल्फी डिसिल्वा वसाई, देवादीन एलिझाबेथ डेसा वसाई. घरच्या आल्मा पासत मिसिता तेरेजा इन्नास विन्नी विल्फ्रेड डिसोजा वसाई, देवादीन लेतिशिया गोबियस बेंगलोर, देवादीन विन्सेंट क्रास्ता बेंगलोर, देवादीन मार्सेल मोरस पक्षिगेरे, देवादीन चार्ल्स पी आरान्ना. ह्या सते सांगता आमच्या एका स्केर द्यांपासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. दैवगायना बुकांतलें गीत नंबर ये 519. आम्ही आयल्या तुझे सशीन बापा, सोडबंदार आमच्या सर्वांच्या. बापय तू आमचो बापा सर्वांक मोगासो, व्हडा मोगान परजेक पळयोसो. बापय तू आमचो बापा सर्वांक मोगासो, व्हडा मोगान परजेक पळयोसो. शेळयो आमी तुज्यो सुकोन गेलेल्यो, तुवें मोगान आराम पाटी हाडलेल्यो. ताणेन भुकेन आयल्या पुरा सालेन थकल्या, तुजो सरो तुझे पिवन आमी आशेता. आमी आयल्या तुझे सरशीन बापा, सोडबंदार आमच्या सर्व
बापूय तूं आमचो बापा सर्वांक मोगाचो व्हडा मोगान परजे पोळ्योचो बापूय तूं आमचो बापा सर्वांक मोगाचो व्हडा मोगान परजे पोळ्योचो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमी पास्काच्या चवथ्या आयतारा आसां आनी आयचो आयतार बऱ्या गवळ्याचो आयतार म्हणून आपयतात तशेंच देव आपोवण्याचो आयतारी जावन आसा. देखून ह्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना जेजू आमचो बरो गवळी जावन आसा आमी मागया जेजू बरी आमी बऱ्यो शेळयो आमी जावच्याक आनी देव आपोवण्याचो आयतार जाल्ल्यान याजक आनी धार्मीक भाव भयणी खातीर आमकां बऱ्या गवळ्या बरी तसले याजक आनी धार्मीक भाव भयणी आमकां मेळो म्हणून आमी ह्या बलिदानांत प्रत्येक तरान आमी मागया. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. जेजू बऱ्या गवळ्याक आमकांच समर्पण करया. आमची त्या सवाय आमची मागणी आज ह्या बलिदानांत आमी भेटोवया. सवार पोवटी आमी जेजू बऱ्या गवळ्यांतावन पयस गेल्ले खातीर आमी आमची सुकुशी करून जियेल्ले खातीर हर एक ल्हान व्हड पथकां आमची सुम्याक भेटोवन त्या बऱ्या गवळ्याचें मोगसाण आनी काकुळतू आमी जोडून घेवया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडो अपराध. ह्या बसत बगेन सदां सांवकार मरीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट कर सोम्या काकुळट कर Krista kakutka, Krista kakutka, Somya kakutka, Somya kakutka. महिमा 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 देवा उसरी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मारून घे
त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोस तुम पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर प्रार्थूया प्रितीच्या बापा तुझ्या आज्ञाप्रमाणे आमच्या बऱ्या गवळ्यान आप कुशेन शेळयां आपलो जीव दिलो आनी तो परतून घेतलो ह्या आवडा मोगा खातीर आमी तुका अर्गां दिता आनी संवसाराच्या समेस्त मनशांक त्या एकल्याच गवळ्याचो मोग वळखोन ताच्या हिंडान भितर सरूंक कृपा दी म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. तवळ पेद्रू पवित्र आत्म्यान भरोवन तांकां सांगी लागलो, लोकांच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मालगाड्यानो, एक तोंठ्या थंय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची झडती करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें जाणा जावंक तुमी सदनां करतात. तर तुमकां समेस्तांक आनी इस्रायलाच्या सगळ्या परजेक येत्तें आमी कळीत करता, तुमी कुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या नाजरेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताच्या पदवेन तो मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जाणा जायात. तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण काडून उडयिल्लो फातर तो, पूण आतां तो खरोच जाला मुल्या फातर. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवण मेळोवंक साध्य ना, कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. बांदप्यांनी नाका म्हणून बुडयलो फातो जालो बांदपाचो मुल्या फातो. बांदप्यांनी नाका म्हणून बुडयलो फातो जालो बांदपाचो मुल्या फातो. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सस्तांक बाळता. मनशांचे विश्वास दवरलेले प्रास देवाचो आसो सोदलेले कितल्या की बरें. रायाचेर विश्वास दवरलेले प्रास देवाचो आसो सोदलेले कितल्या की बरें. बांदप्यांनी नाका म्हणून बुडयलो फातो जालो बांदपाचो मुल्या फातो. तूं म्हाका आयकलोय आनी म्हजो सोडवणदार जालोय, देखून हांव तुका अर्गां दिता सर्वेस्परा. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातर जालो मुल्या फातर. आपले सर्वेस्पराचें काम हें पळोवन आमी ताटक जाता. बांदप्यांनी नाका म्हणून बुडयलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. सांजोचे पयल्या पत्रांतले वाचप. मोगाच्यान पळया कितलो मोग बापान आमचेर ओतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. निजायगी आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना,
कित्याक देवा कितें वळखूंक ना. मोगाचें न्हू, आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातलीं हांव तें आमकां येदल पर्यंत उगडाप जावंक ना. पूण तें उगडाप जातना देवाक आमी आसा तशें प्रत्यक्ष देखतल्या जाल्ल्यान आमी ताचे सारके जातल्या म्हूण जाणाव. देवाचे उतर हे देवाचे उडपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. हांवूच बरो गवळी म्हणटा सोमी, हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी तेय म्हाका वळखता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ जेजू म्हणा लागलो, हांव बरो गवळी बकऱ्यां पासत आपलो जीव दिता. पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्हय आनी बकरी ताचे स्वंत न्हय देखून सुणे वगट येता तें पळयतच तो बकऱ्यांक सोडता आनी पळोवन धांवता. सुणे वगट बकऱ्यांक धरून दुस्पटायता. कामाक रावलेलो पळटा, कित्याक तो सांबाळाचो मनीस. बकऱ्यांची ताका चिंता ना. हांव बरो गवळी, जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता, तसो हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बकऱ्यां पासत हांव म्हजो जीवस दितां. ह्या हिणांत नातले हेर बकरे म्हाका आसात. तांकांय हांवें लागीं हाडिचे. तेय म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो आनी एक गवळी. म्हजो बाप म्हजो मोग करता, कित्याक म्हजो जीव परत्यान जोडचे खातीर हांव तो ओपून दितां. कोणी म्हजे कडचो बलात्कारान तो काडिना. म्हजे संत कुशेन तो हांव दितां. तो दिवंक आनी तो परत्यान पाटींग घेवंक म्हाका अधिकार आसा. अशें कर म्हूण म्हज्या बापानच म्हाका ताकीद दिल्या. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त देय मुगाळ भावना आनी भयणीनो, बऱ्या गवळ्याचो आयतार, देवा पोवण्याचो आयतार, बऱ्या गवळ्याचें किर्तन आमी जाणाव. साम 23 किर्तन 20 आनी 3 आनी हाचेर रचलेलीं जायतीं कंतारां आमकां कळीत आसात. म्हाका एक कंतार भोव मोगाचें अपुरबायेचें जावन आसा. आमी गायता, सोमी म्हजो गवळी, कितेंच म्हाका उणेना. सोमी संगी आसतना भेंभिरांत म्हाका ना. सोमी म्हजो गवळी, कितेंच म्हाका उणेना. सोमी संगी आसतना भेंभिरांत म्हाका ना. अपुरबायेचें कंतार, अपुरबायेचें किर्तन आनी आयचो संदेशी भोव अपुरबायेचो हांवें नियाळ करचे प्रकार तुमचे सांगात आस. बऱ्या गवळ्याच्यो बऱ्यो शेळयो आमी जावया. बऱ्या गवळ्याच्यो बऱ्यो शेळयो आमी जावया. देखून पयल्यान पयलें आमचो सोमी जेजू क्रिस्त कसो बरो गवळी जालो तें आमी समजचे. Jesus became the good shepherd. जेजू कसो बरो गवळी जालो, जेजूचो मॅनिफेस्टो आमी काडया. लुकासो वांजेलावस्वर 4 18 and 19. लुकासो वांजेलावस्वर 4 18 आनी 19 वळ इलेक्शनान मॅनिफेस्टो आसचे बरी. जेजूचो मॅनिफेस्टो हो जावन आसलो. देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक
ताणें म्हाका अभिषेक केला. देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला. मागीर बंदेंत असल्यांक सुटका, बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, कुरड्यांक दिश्ट, दणसितल्यांक सवकसाय दणसदल्यांक सवकसाय लाभोवंक, आनी सर्वेस्परान दयामया दाखोवचें वरस पसारूंक म्हूण सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. मुगाळ भवनो आनी भयणीनो, हो मॅनिफेस्टो जेजू जियेलो. ताच्या परगट जिवितान मिसवांत जेजून अशेंच केलें. आमी वाचल्यार आनी एक उतर धर्मदूतांची कृत्या पुस्तका वस्वर 10, 30 आनी 8 थंयसर आमकां स्पश्ट कळटा जेजू ताणें कितें सांगलें तें केलें. आनी हो जेजू बरो गवळी जालो परगट जिवितान वा मिसवान ताणें अशें केलें. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तका वस्वर 10, 30 आनी 8 कितें बरयता देवाचें उतर. देवान कशें नजरेच्या जेजू पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो, देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो, ह्या विशयी तुमी ह्या आयकलां. विशयान तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी जेवसराच्या पदवेकाल आसलेल्या देवसराच्या पदवेकाल आसलेल्यांक बरें करीत गेलो, कित्याक देव ताचे संगत आसलो. सगळ्यांनी बरें करीत गेल्लो जेजू आमचो बरो गवळी परगट मिसावान मात्र न्ही वा 3 वर्सां आपलें मिसांव करतना मात्र न्ही, आजून जेजू बरें करता. आजून तो बरो गवळी जाता. फाटल्या दिसांनी एक स्त्री म्हाका मेळ्ळी. एका इगर्जेक हांव मिसा गेल्ल्या वेळार काजाराचें रेस्पेराचें मीस तें मीस जावन हांव भायर आसल्या वेळार म्हाका आपय लागली आनी म्हणाली, फादर 1-2 मिनटां म्हाका दी. हांवें सांगलें 2 मिनटां मू वय म्हणाली. कालें सांगूंक आसा तुका आज. ती म्हणाली, फादर जेजू निजाकी बरो गवळी. हांवें सांगलें कशें. ती म्हणाली, फाटल्या दिसांनी म्हाका कोरोना जालें आनी ह्या कोरोना पिडेंत हांव आस्पत्रेक पावल्ली. जिवीत मरणा मदें हांव झुजतालीं. हांव मोरोंक वचीं फादर. पूण त्या घडये निमाणी घडी ती म्हजी मोत सुखच्या पयलें हांवें घट्ट धैर्य भावार्थ उसारलो. जेजूक म्हळें, जेजू तुजेर हांव पातयेतां. जीजस आय ट्रस्ट इन यू. जेजू तुवें बरें केलें सगळ्यांक, म्हाकाय बरें कर, म्हाकाय आपड. आनी इतलेंच जेजू म्हजी दया कर, म्हाका बरें कर, इतलेंच मागलें. आनी थोड्या वेळान हांवें पळयलें जेजूस म्हजे मुखार उबो रावलो आनी म्हाका म्हणलो, भिये नाका, हांव आसा. भिये नाका, हांव आसा म्हणून ताणें म्हाका आपडलें. आनी फादर हांव आस्पत्रेंत हांव आज भायर आयलीं. आज म्हाका एक नवें जिवीत जेजून दिलां. जेजू बरो गवळी आजून मुगाळ भवा आनी भयणी जाता, खंडीत जाता. आनी तेंच जेजून आयच्या शुभ वार्तेंत आमकां सांगलें, आमी आयकलें. जेजू बरो जो गवळी जावन कितें करता. जॉन 10:11 जो हांव सुवांजला वस्वर 10:11 वळ. हांव बरो गवळी, हांव बरो गवळी, बरो गवळी बोकऱ्यां पासत आपलो जीव दिता. बरो गवळी बोकऱ्यां पासत आपलो जीव दिता. आनी जेजून सांगलें जो आमच्या वांजलांत वस्वर 15-13 वळ. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास वर्तो मोग दुसरो ना. आतां जेजून म्हणलें मात्र न्ही, पूण आमी जाणां बरो गवळी जेजू आपलो जीव ताणें दिलो आनी आमकां सोडयलें. हांवें सबार फावटी म्हज्या शिकोवणेन सांगलेलें आसा, 3 संगती हांव ताणें सोडयलां. जेजू बरो गवळी जावन 3 संगती प्रत्येक आज उडास कळया. आमी बरो गवळी जावन जीव दिवन रगत व्हरोन आमची पातकां आनी पिडा शिडा काडली. पयलें खुर्सार. दुसरें सैतनाक आनी खोट्या आत्म्यांक ताणें पाडाव केलो, नास केलो. आनी तिसरें मोर्नाचें भें काडलें. मोर्नाच्या बियान आसलेल्या गुलामपणांत आसलेल्यांक ताणें मोर्नाचें भें काडलें. 3 संगती हे आमी तवळ नियाळेचे जेजून सोडवून सोडून दिले. आनी अशें जेजू बरो गवळी. आनी देखून जेजू बरो गवळी कसो जालो, बरें करीत गेल्लो, सोडवून जोन दिलो. ना केवल ताच्या परगट जिवितान, मगर आजून तो तशें करता. तर आतां मुखार या. जेजू बऱ्या गवळ्याच्यो बऱ्यो शेळयो आमी जावचें.
आतां आमी बऱ्यो शेळयो जायजे जाल्यार आमी कितें करीचें? पयल्यान पयलें हांव 2 संगती तुमकां आज तुमच्या नियाळाक दवरतां. 2 संगती आमी केल्यार पुरो, मस्त संगती करयेत. पूण ह्यो 2 प्रमुख संगती जेजू बऱ्या गवळ्याच्यो बऱ्यो शेळयो जावच्याक पयल्यान पयलें आमी पाती येवचें आनी आज तुमचे संगता नियाळचें. आमी आमच्या बऱ्या गवळ्याक जाणा जायचें. टू नो जीजस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्या बऱ्या गवळ्याक वळखुचें गरजेचें. सबार फावटी इंग्लिशांत अशें सांगतात, वी नो अबावट जीजस. जेजू विशयी आमकां कळीत आसा, पूण जेजूक आमी जाणा आसावंगी. जेजूची वळख आमकां आसा की कित्याक आयच्या वांजेलांत जेजून बऱ्या गवळ्यान आमकां अशें सांगलें. आमी आयकलें, आमी वाचया परत. जॉन 10:14 and 15. हांव बरो गवळी, जो हांव समजला स्वर्धा 14 आणि 15. हांव बरो गवळी, जसो बाप म्हाका वळखता जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता. आनी हांव बापाक वळखता. पळया मोगाळ भावा आनी भयणी, हो संबंध. बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता. मागीर जसो मुखार, हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता तसो हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बकरे म्हाका वळखतात. आनी म्हजे बकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बकऱ्यां पासत हांव म्हजो जीव म्हज्या सोडटा. बकऱ्यां पासत हांव म्हजो जीव दिता. बाप म्हाका वळखता, हांव बापाक वळखता आनी म्हजे बकरे म्हाका वळखतात आनी हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता. वळखुचें म्हळ्यार जुवांच्या वांजेलान टू नो इज टू हॅव अ रिलेशनशीप. एक संबंध देवा तें आसचो. देखून जेजू विशयंत आमी जाणा जाल्यार जायना, पूण जेजूक वळखुचें, जेजूक जाणा जावचें, संबंध आसा करचो गरज. मुखार भावा आनी भयणी, एक निदर्शन आमकां आयच्या वाचपांनी मेळ्ळें. वांजेलान जेजू अशें म्हणा लागलो, जेजू बऱ्या गवळ्याच्यो बऱ्यो शेळयो म्हणून. पूण पयल्या वाचपान जेजूक जाणा जाल्लो, वळखल्लो, जेजूक सवय एक संबंध आसा केल्लो ताचो मोगाचो शीस आनी एकलो शिसांचो मुखेली पेद्रू. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, पेद्रून एका थोंट्याक बरें केल्लें. थोंड्याक बरें केल्लें मात्र न्ही, त्या जेजू नाजरेच्या जेजूच्या नांवान ताका बरो केल्लो, पूण आज तो जेजूक साक्ष दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी वाचया Acts chapter 4, 11 and 12. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तका 4, 11 आनी 12 वळ. कितें म्हणटा तो? जेजूक तो जाणा आसा. जेजू कोण? जेजू बरो गवळी आनी ताका संबंध तो वळखला. हें गरज वळखुचें. आनी पेद्रू वळखलो. तो कितें म्हणटा? तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण कान उडयलेलो फातर तो. तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण कान उडयला तो फातर. पूण आतां तो करोसो जाला मुल्या फातर. तो जाला मुल्या फातर. आयचो श्लोक तोच. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलोलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. आनी ताचे मुखार काला ताचे म्हणटा, भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवण मेळोवंक साध्य ना. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवण मेळोवंक साध्य ना. कित्याक? कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारान देवान मनशाक दिलें ना. पळया मोगाळ भावा आनी भयणी, आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारान जेजू शिवाय कोणायक दिल्लें ना. फेथ स्टेटमेंट हाका म्हणटा आमी. ही बावडताची उसारणी. कित्याक पेद्रू असली उसारणी करी लागलो? ताका जेजूची वळख आहा, ताका तो संबंध, तो जेजूक जाणा आसलो. फुडल्या दिसांनी हांव एका स्त्रीयेक मेळ्ळो. आमच्या मंदिरांत आमच्यो रितिऱ्यो आशिल्ल्यो. फाटल्या दिसांनी आमी हप्त्याच्यो रितिऱ्यो केल्यो, ती 3 दिसांच्यो आनी शनिवाराची. ह्या दिसांनी आतां इल्लेशा तेंपाक आतां बंद जाल्यात. गव्हर्मेंट रुली आमकां आसात, आमी पाळूंक आसात. पूण फाटल्या दिसांनी आशिल्ल्या रितिरेनी एक स्त्री म्हाका मेळोवंक आयिल्ली. ती म्हणटा ती जेजूक वळखली बऱ्या गवळ्याक. आनी तिका मेळटा तिची काणी, तिची जिणी आयकून म्हाका बगलें ती क्रिस्तांव धर्मांत जल्मोंक ना. एक दुसऱ्या अन्य धर्मांत जल्मल्ली, वाडिल्ली, पूण एका क्रिस्ती चल्याची वळख जावन 18 वर्सांनी तिचें काजार जाल्लें. 18 वर्सांची ती आसतना आनी 18 वर्सांनी काजार जावन सुमार काजारीची वेत ती म्हणटा 12-13 वर्सांची येयली. 12-13 years. पूण ताचें काजारीची वेत बरें ना.
क्रिस्ती कुटुंबांत खाजार जाल्ली पूण दादलो इतलो बरो नातुल्लो म्हणटा ती आनी एकरेक आतां 12-13 वर्सां उपरांत दोगां भुरगीं तिका आसात दोगी चेडे 12 वर्सांचो चेडो आसा पूण आतां दादल्यान तिका भायर घालें आनी ह्या संबंदांत ती भायर तिका येचें पडलें दादल्यान घरांत भायर घालें आनी आतां भायर घाल्लें खंय वचचें तिका कळूना सीदा घरा गेली आनी घरा तिचें जेजूक वळखना आनी आतां घरा गेल्ल्या वेळार ती म्हणटा तिचे आवय बापय भाव आसा तिका पार्टींक आण घेवंक तयार आसात ती म्हणाली मी तुका पार्टींक घेता हांव पार्टी ये पूण एक शर्त खंयचें शर्त जेजूक सोड आनी तुवें गेल्लें कोंत काड दोन एक शर्त जावं प्रधान तूं आनी एक इतलें तुवें करीचें ती म्हणटा फादर तें म्हाका करूंक जायना होय म्हज्या दादल्यान म्हाका भायर घालो म्हजें कुटुंबूय म्हाका आज लागीं घेना कित्याक हांव जेजूक पाती येता कित्याक हांवें कोंत घाला पूण ती म्हणाली तिची उतरां ती म्हणटा हांव वाटेर पडल्यार ही ओडणी जेजूक सोडिना हांव वाटेर पडोवन हांवें भीक मागल्यार ही ओडणी हांव जेजूक सोडिना हांवें पातयेवचें मोगाळ बाबा आनी बेनी जेजूची वळख जेजू बऱ्या गवळ्याक जाणा आसली ही एक स्त्री अजून आमचें जेजू बरो गवळी जीव दिल्लो आनी जेजू खातीर जी येतेलीं आसात जेजूक जाणा जाल्लीं जेजू थंय संबंद आसा केल्लीं आसात देखून पयलो विशय जेजू बऱ्या गवळ्या बरी आमी बऱ्यो शिळयो जायचे तर जेजूक वळखाचे जेजूक जाणा जायचे जेजू थंय संबंद आसा जे नांतर जायना नांतर आमी खाली उलयता खाली सांगता हांव जेजू विशयांत पूण जेजू खातीर जी येतलीं जायची आस दुसऱ्यान आनी एक विशय निमाणो आज आमच्या नियाळाक जेजू बऱ्या गवळ्याच्यो बऱ्यो शेळयो आमी म्हळ्यार कितें करयेत आमी इतलेंच केल्यार पुरो जेजून केल्लें बरी बरें केल्यार पुरो ते जेजूक वळखोन जाणा जावन ताणें कशें बरें केलें तशें आमी बरें केल्यार पुरो देखून आयचें दुसरें वसाप आमी इल्लोसो नियाळ केलो जाल्यार थंयसर आमकां वाचूंक मेळ्ळें जुवांच्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 3 पयली आनी दुसरी ओळ हें सगळें वाचप आयचें दुसरें वाचप पयली आनी दुसरी ओळ पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक आमकां देवाची भुरगीं म्हणून आपोवंक ताणें आमकां फावो केला निजा की आमी देवाची भुरगीं मुखार वास मोगाचें न्हू आमी आतां मोगाचें न्हू आतां आमी देवाची भुरगीं फुडें आमी कितें जातल्या फुडें आमी कितें जातलें तें आमकां उगडापें जावंक ना पूण तें उगडापें जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतले आमी आसा तसो देखतले मुगाळ बाबा आनी बरी बऱ्या गवळ्याच्यो बऱ्यो शेळयो आमी जावन जियेल्यार बरें केल्यार खंडीत जावन आमी देवाक पळोवंक शकतले देवाचीं भुरगीं जावन जियोवचें गरज ह्या काळार गरज आतां म्हळ्यार मस्तू कोरोना म्हणलें कर्ग विस्तारून आसा सगळ्या संवसारार आनी आमच्या देशांत कांय उणेना आमच्या भोंवारी आसा देखून बऱ्या गवळ्याच्यो बऱ्यो शेळयो जावच्यो म्हळ्यार एक आमी मागणें म्हणी करयेत आज आमकां ती पिडा येवना जावंक पुरो पूण तोळ तोळ मागचें ह्या कश्टोच्या भाव भयणी खातीर मागचें तेंय बरें ती एक बरी केल्लें बरी जाता ती वळवळच्या त्या भावा भयणीची ती दूख आनी ते वळवळे समजोन आमी मागलें जाल्यार कितें म्हणी बरें आमी करयेत आतां तें मात्र न्ही ह्या दिसांनी वॉट्सॅपार मस्तू संगती इंटरनेटार चलोवन आसात थोडे फुडें आमी फॉरवर्ड करच्यो मॅसेज कालें करता हांव कोणी मेल्ल्या विशयांत आमी ती मोडी व्हरची ते एम्बुलन्स तेन्स फॉरवर्ड करना आसा तें बेंत सडलां हे कोरोनान कर्गान तितलें बें सडलां आमी आनीकी बियाक इडें दिवन आसा आमी आनीकी दुसऱ्यांक बेस्टावन आसा हांवें वॉट्सॅपार 1-2 कडेन हांवें पळयलें एक स्टेटस आनी एक हांव चिंता फेसबुकार हांवें पळयलें कोणेंय बरयलें इतली पिडा लागली इतल्या लाखांकडल्यान लोकांक पूण इतलीं जाणां बरीं जालीं मुंबईंत इतलीं बरीं जालीं दिल्लींत इतलीं बरीं जालीं आनी खंय आमच्या बेंगलोरांत इतलीं बरीं जालीं म्हणून कोणेंय एका स्टेटसार गेलें हांवें एकलो म्हणी आसा रे बरीं जालां म्हणून एक पॉजिटीव एक
बरी खोबार विस्तारची. हें बरें तें नाका जाल्लें फॉरवर्ड करच्या बदलाक हें म्हणूय करुयात आमकां बरी जाल्यात. आनी कोणेंय आमकां सांगलें जाल्यार फादर हांव हुशार ना, ताचे खातीर एक नांवान बरी म्हाका म्हणचें जेजूच्या नांवान तूं बरी जाताय. आमचो आर्नोल्ड आमचो घडणार आमचे इसवडी मेळा असो ताणें म्हणचें आसलें, द ग्रेटेस्ट चॅरिटी इज टू प्रीच द गुड न्यूज. द ग्रेटेस्ट चॅरिटी यू कॅन डू. आज व्हरतो मोग आमी करयेत जेजू बरी बरें करयेत, आमी बरी खबर जावयेत. बरें उलोवचें, बरें करचें, हेरां थंय बरें पळोवचें. आनी ह्या कोरोना म्हणल्यार ह्या खरगाच्या ह्या कश्टांच्या वेळार आमी बरी खबर जावचें. जेम्स जाकोबाचें पत्रावसर 5:16 ओळ म्हणटा, बऱ्या मनशान केल्लें मागणें भोव चड सक्तेवंत आनी फळादीक. बऱ्या मनशांनी केल्लें मागणें निसाकी भोव सक्तेवंत आनी फळादीक जाता. एक घडी बरो आमचे दोळे आमी दंपी आमगाळ भावन भयणीनो मागया. ह्या कश्टांच्या काळार आमी आसतना आमी भिया किडें दिवचें नाका, आमी बेंस रडोवचें नाका. बगार जेजू बऱ्या गवळ्याक जाणा जावन जेजू बरें केल्लो आसून बरें करता. त्या बऱ्या गवळ्याच्यो बऱ्यो शिळयो आमी जावच्याक आमी मागया. म्हणी आतां आमची मागणी ह्या वेळार आमी भेटोवया. एक घडी आमची मागणी सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागया. संवसार आज कश्टांत आसा खरें, खर्ग आसा खरें. विविध राष्ट्रां आमचोय देश आज कश्टदा आनी आमचींच भाव भयणी कश्टांत आसात. हे कोरोना म्हणलें खर्ग विस्तारून आसा. जेजू बऱ्या गवळ्याक हो संवसार, विविध राष्ट्र, आमचो देश आनी आमच्या हर एका फुडाऱ्यांक आमी भेटोवया. जेजू बरो गवळी सगळ्यांक सोलोवन व्हरूंक जाय अशी कृपा दिवं. कश्ट दिल्यांक प्रत्येक तरान पिडेंत वळवळतल्या भाव भयणींक तांकां मेळोवंक वचूं, तांकां तो आपडूं, तांकां तो धैर्य दिवं, बुसावण दिवं, तांकां बरें करूं, गूण करूं, सुडका दिवं. आमी मागया तशेंच इगर्ज खातीर, इगर्ज मतेच्या वडिलां खातीर, यासाक पाप साहेब, बिस्प, कार्दिनाल, धार्मीक भाव भयणी, हेर लायक मुखेली, आमी मागया सगळ्यांनी बरें विंसूंक, बरें करूंक, एकामेकाक भावार्थान घट जावंक जाय अशी कृपा सुमेस्तांक लाभो म्हणून मागया तशेंच आमच्या कुटुंबां खातीर, कुटुंबांतल्या वडिलां खातीर, आवय बापूय, भाव भयणी आमचीं आसात, सवार जाणां विविध गांवांनी आसात, जांबरो कश्टांत आसात, काम करतात, वावुरतात, थोड्यांक कामां नात, आर्थीक संकश्टांत आसात, तांचे खातीर आमी मागया. तो बरो गवळी सुमेस्तांक आज बेसांव दिवं. आमचीं कुटुंबाचेर बेसांव तो वतूं. आमी तशेंच मागया हांगासर आमच्या दैवीक लोरयेतीर मंदिरा खातीर, हांगासर आश्चर्येक यासाकां खातीर, भाव भयणी खातीर आमकां कुमोगदार दिवच्या सुमेस्तां खातीर, आमच्या विविध समस्यां खातीर आमी मागया. ज्या समस्यांत आमी आसांव, काम करता, मिसांव करता, जेजू बरो गवळी आमकां सोलोवन व्हरूंक प्रेरण दिवं, जाय अशी कृपा दिवं म्हूण मागया. तशेंच कोणें आमचे कडेन आज मागोवंक सांगलां तांचे खातीर, प्रत्येक तरान हांगासर जायतीं तेंसवां आयल्यांत आमच्या मंदिरान, त्या सुमेस्त तेंसवां खातीर आमी मागया. जेजू बरो गवळी तांकां बेसांव दिवं, आशिर्वादीत करूं, कृपेन भरूं. आमची कसकी मागणी आमी भेटोवया. कोण आमी मीस पळोवन आसांव, आमी सान वांटो घेवन आसांव, आमकांच आमची तेंसवां भेटोवन जेजू बऱ्या गवळ्या सुवें ताणें आमचे खातीर जीव दिला, तर आमकां खंडीत आमी मागिल्लें सगळ तो दिता. तसो सुमी, तसो देव बाप जेजूच्या नांवान आमकां आमचीं तेंसवां आशिर्वादीत करूं. हे मागणी हांव करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंता देवाक सर्वपदुतरा बापा, सगळ्यान विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्यावर गर्भिस्मोलो, हांव कुवार मरयता हांव सनमलो, पोंस पिलता ताणें कस असले ताका कुर्सा सोरलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवांसलो, सर्गार सुरलो, सर्वपदुदार देवाच्या उजव्या बसला, थंय तावन जियांनी मेल्ल्यांची मनस्पृ येतलो,
सतमंता पवित्रत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षणे कुडीचें जिवन पावन ससनाचें जिवीत आमीन. गीत नंबर D7 541 पेज नंबर 41. घे सौम्या जीवन मुझे जय माका दिले तुवे पोपुन दिता सर्वस मुझे या बुंड्या वायना सवे ये तू सौम्या काळीस मुझे खलते भोळे ते तुक कांत ताचेर सारखे तुझे मोगान तुझ्या तू ते भर. म्हज्या बाबयनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसुबेच्या आदाराक सुरस्पर म्हणून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमकां सोडवण मेळचे खातीर आमचे पासत मोगान जेजून आपलो जीव दिलो आनी तो परतून घेतलो. ताणें तुका बडयलेल्या परिमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका नव्यान समर्पिता आनी तसो मोग आमच्या जिणेर निर्फळ जावं केदींच निर्मी नाका म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूण अदीक करून या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणी वर्त्या दबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. विबाडलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गीं तुका जय. ओ सर्गीं तुका जय. ओ सर्गीं तुका जय. ओ सर्गीं तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गीं तुका जय. ओ सर्गीं तुका जय. ओ सर्गीं तुका जय. ओ सर्गीं तुका जय. बापा क्रूस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे ताम जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदक दिता अनस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं सुमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी मागणे करता. तुका बेटवूंक आमी आडल्यान तिंदनी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साजण्या पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो
तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जातसताना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थसो गोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्याने येतलो. बापा आमची सोडवणे पसोत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या नंबरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गार चडण्यासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळयवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात सोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पुसाय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सुमे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये बोबो घेवन ओंकार मरयेच्या भगवान जुजे तिचो पती तुज्या भगवान धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या प्रतीक तरान सार नोळम सुगडणार सांज जुजे फ्रेनाडमेट्स हेसबरीचे मार्तीर भाव आनी सुमेस्त भक्तां संगता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या आनी पिटर पावल सल्डान आमच्या गुवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गुवळ्या आनी मनियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारान वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रतिमगांत थीर कर. तुजे हुजीर तुवें आज एकठांय केलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक प्रतीकरान कोरोना पिडे निमती इतर कारणाक लागून अंतरलेलीं जायतीं जाणां भाव भयणी आसात. तांचे खातीर आमी मागया तांकां ससान विशय बरो गवळी सुमी जोड दिल्लो तो लाभो म्हणून. आनी तुज्या इश्टगातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरोवचो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजू बऱ्या गुवळ्या बरी आमी बऱ्यो शिळयो आमी जावच्याक आमकां समर्पण करून प्रत्येक पोडी आनी प्रत्येक तरान कश्टूंच्या भाव भयणींक आमचीं कुटुंबां आनी आमच्या मोगाच्या जाणी आमकां मागोवंक सांगलां तांकांय समर्पण कर
शिजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजे कुशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस, आनी आमकां धाडलें पडोवं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयागुण्या जिवितां सोस काय आमकां दी. सर्गींचे भागणे आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे प्रोशान तरतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय. पिडेश्रेंतली आमकां गूण कर. सैतनाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां सुटय. कोरोना म्हणल्या ह्या महाखरगांतली आमकां निवार, आनी सोराकांतांतली आमकां वाटय. कित्याक सुवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमानिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येत्यान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. भाव भयणीनो, पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमचो बरो गवळी, तशे बरी आमी बऱ्यो शेळयो जावच्याक आमकां तो कृपा दिता, आमकां राखता आनी सांबाळटा. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हणजे म्हाका फावना, तुज्या उतरांनी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. पांचवो सर मेळटा थंय सुमी म्हाका विशेव दिता. प्रशांत नितळ उदकांत सुमी म्हाका आपोवन व्हरता. सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंतांत खरो सजर आसाय म्हण हांव पतयेता. सजरा साहेब म्हणून पतिता. हांव सर वस्तू प्रास सरस तुमप्रास तुजो चड मोग करता, चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साध्य तरी पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजान तूं ये. म्हज्या काळजान तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन म्हज्या काळजान आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता, तुका वेंगून जाता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. ती संपूर्ण एकवटी जाता.
जेजू तुजे तावन जेजू तुजें तावन केदिंकच हांवें कितें हांवें वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका सजाव म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. भोव दयाळ बापा, आमी सदां बऱ्या गवळ्याच्यो शेळयो जावंक आनी तुज्या कुशे प्रमाणे हेराय मनशांक ताच्या हिंडांत हाडूंक आमी अत्रेकतांव. देखून ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं आमकां इतली संपूर्ण आनी एक कर की मजुरी करांनी आनी नागोवण्यांनी दिसपट आयलेली दुसरी मेंढरां आमची देख घेवन बऱ्या गवळ्याचो ताळो वळखोंक आनी ताच्या हिंडान भितर सरूंक पावतली. तेन्ना एकच हिंड आनी एकच गवळी आसोन आमी सुमेस्त तुका एका ताळ्यान वाखणतल्या. हो दीस बेगीन पावय म्हूण आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. किमान गीत दैव गायना बुकांतले गीत नंबर G2 पान संख्या 7 आणि 8 पेज नंबर 68. जिनियेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समखतलो हांव गायनांनी. जिनियेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समखतलो हांव गायनांनी. सोम्या सो बुजवो हा मुजेर आसा दिसरा ताच्या हातांत आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना. सोम्या सो उजवो हात मुजेर आसा दिसरा ताच्या हातांत आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना. जिनियेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समखतलो हांव गायनांनी. जिनियेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समखतलो हांव गायनांनी. मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद देव आमकां. भगवान कसोचे गुरवे न्यूयर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक. आनी आज बऱ्या गवळ्या विशयांत आमी नियाळ केलें आनी आमी जावन आसा ताज्यो बऱ्यो शेडयो. कोरोना व्हायरस बंदडी लॉकडावन आरंभ जाला आसता दैवी कलोरेतीर मंदिराक तुमकां वैयक्तीक रितीन येवंक जायना. मोगाच्यान आमी आध्यात्मीक रितीन एकवटान आसा. दैवी कलोरेतीर मंदिरांत आमी तुमचे संगी मेळोन पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन निरंतरी हांगासर आराधन मागणें नोवेनां आनी सगळीं चलोवन व्हरना आसा आनी तुमच्या समेस्तांच्या त्या खातीर आमी मागता. हर एका सकाळीं 5 वरार थावनूच यूट्यूबाचेर दैवी कलोरेतीर मंदिराचें आराधन आनी मीस हर एका सकाळीं आसतलें. आनी तुमी जाणात दायजी वर्ल्ड टीव्हीचेर सकाळीं 6:30 वरार आराधन आरंभ जाता. 7 वरांचेर जुस्त मिसाचें बलिदान आसता 7:30 वरां पर्यंत. आनी डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचेर 8 वरांचेर सकाळीं आसता. मोगाच्यान ह्या द्वारे आमकां सांगाता मेळोन मागोवंक एक व्हरतो अवकाश जावन आसा. देखून मोगाच्यान तुमी आमच्या सांगाता मेळोन आराधनांत वांटो घेयात, मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेयात आनी सगळ्या संवसारा खातीर मनशा कुळा खातीर आमी मागया आनी सुवार्ता निरंतरी आमी परगट करया. कोणाकी मिसां दिवंक आसल्यार खंडीत जावन आमच्या वेबसायटीक तुमी भेट दिया www.dccmulki.in म्हणजे dccmulki.in आनी थंयसर तुमकां मेळटा एक क्लिक करचो जागो. तें जावन आसा मास इंटेन्शन्स म्हळ्यार मिसांची त्या सावान थंयसर तुमी त्या सावान दिवेत. बाय डिफॉल्ट तुमकां थंयसर आमचे बँक अकावंट आसा तुमकां थंयसर मिसां दिवंक आसा साध्य जातात. आनी सकला लाव ऑफरिंग्स आसात. दैवी कलोरेतीर मंदिराच्या दानी बसत हितचिंतका बसत हांगासर जायते जाण स्वयंसेवक कांयच
हय सांबाळ ह्या वेतान अपेक्षी नासतना वावर नासात आनी जायते जाणां आमचे सांगात सहकार दिवन आसात तांचे समेस्त खातीर मोगाचें न्हू आमी काळजांत हांवन आमी मागया दैवी कलोरेत्र मंदिराच्या सर ह्या सका आनी हांगासर वावरतल्या स्वयं सेवकाच्या तर्फेन तुमकां समेस्त देवाची आशिर्वाद मागता हॅव ए नायस वंडरफूल गॉड्स डे देव बरें करूं.